जेजू आमकां सगल्यांक आपयता ताचे बरोबर हो वेळ सारच्याक. ताणें आमकां उठयल्यान आनी आमकां आपल्या आसण्यांत ताणें आमकां भाग दिला. सकाळीं सकाळीं उठून ताका हाजीर जावन आतां आमी ताचे बरोबर हो बुजवणेचो वेळ सारूंक तयार जाल्या. सुकलीं आमी ताका नमस्कार करया. आसा तितलेंय चड करून भितरल्यान जाका आमी चिटकोन आसाव तितलेंय ताका ओपून दिवया. ताचेर तें सोंपोवया, ताचेर तें दवरया आनी ताचें सवें तें पोत्तून आमी घेवन अणभवया. ताचें सवें दवरलें म्हणटच आमकां स्वतंत्रपण अणभवंक मेवतलें. हिचीच वोस आमकां कंट्रोल करची ना, फकत जेजूच. आमचे बावार्थाचे दोळे आतां उक्ते जावन ताका आमी पळयता. बोरवाश्यान आमी ताचे बरोबर हो वेळ सादता आनी ताचो प्रिती मोगाचो अणभव आमी अणभवता. जेजूच जावन आसा हो प्रिती मोग आनी दर दिसा आमी ताच्या आसण्यांत वाडटाना हे गूण आमचे सगळें वाडत वचोनी. Sacramenta raololia mogacha Jesu. Sacramenta raololia mogacha Jesu. Ulpai amci kalza तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा. उलपाय आमची काळजां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणां.
मनशा सोयबान सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं प्रितुमेचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या प्रितुमेचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या मसूत मुखेलोले आत्मे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोटायेन तुजे ओसोक बुखेलोले आत्मे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोटायेन तुजे उंड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया उंड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या उंड्या मेलासलोल्या खाणा ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणा आमच्या बोडव्यांक मेलासलोल्या खाणा ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणा प्रिती मोग कोणाचेंय कितें सोंसून घेवपी आनी सगल्या थंय दोयाळ मोवाळ प्रिती मोगाक नाटकाय ना बोडाय ना गोरवूय ना प्रिती मोग दुसऱ्या कडेन माणसुगेन वागता चलता आनी केन्नाच आपलो आदाव सोदिना प्रिती मोग राग चडूंक दिना कसलेंच वायट मनांत दवरिना कोणेन वायट केलें म्हूण प्रिती मोग खुशाल जायना पूण कोणूय बरें करीत तर प्रिती मोग संतोसता प्रिती मोग दुसऱ्यांच्यो चुकी कुडी
समजून घेता, दुसऱ्यांचेर विस्वास दवरता, बोरवास धरून रावता, सोंसणीकायेन आनी दिरान सगल्याक फुडो करता. जेजू, तूं आमचे भितर जियेताय आनी आतां तुजेर दोळे लावन तुजोच रूप खात तूं आमचें सवें घडोवन हाडटाय. आमी प्रत्येक सुस्कारांत जेजूक आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत अणभवया. पांयांचीं बोटां आसा तीं जोत्तान तकले मेरेन तो आमचें सवें भरोन येता आनी वो मोग ताचो आमचें सवें अदीक आनी अदीक जागृत करून तो आमच्यान अणभवंक जाता. सुस्कार भायर सोडटना होच ताचो प्रिती मोग आनी हेर जे प्रिती मोग न्हय तसलीं चिंतनां, भावना, चाल, आठवणी सगल्यो जेजूचे स्वाधीन करीत रावया आनी हें बरें ताचोच मोग अदीक वाडटलो आनी ताचें न्हय तें नपयत जावन ताचें बरेंपण आमचें सवें तो भरून काडटलो. ह्या बोरवाशान हो वेळ खरेपणी खोलायच्या भावार्थाच्या आसण्यांत सारया. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Tu zauna sai jive udo. Sukana toslizo. Buswondarani butina. Moje jivit solo. You're the living water. Never drying fountain. Comforter and counselor.
with your power. Live inside of me. Por तुझे शोधते जिए मुझे दाएं. Fill us with your power. Live inside of me. Lord Jesus, we thank you for the gift of yet another day. We thank you, Lord, for making it possible to gather before you. Though it may not be possible to be physically present, yet we are all present in a virtual manner and we are all connected to you. We thank you for the gift of life. Many may not have been fortunate enough to see this day, but you, O Lord, have always protected and guided us. As we gather before you, Lord, we ask you to help us to be present to you. We calm our minds and our hearts. Any feelings of anxiety, any feelings of anger, resentment, or maybe any feelings which take us away from you, we place them at your feet, O Lord. We also bring before you, Lord, all those who have asked us to pray for them. Today, in the Gospel, you teach us how we can get right with God and enter His kingdom. And this was the very fact how Jesus' conversation with Nicodemus went. Jesus' answer was brief, at the same time startling. He says, unless one is born anew, he cannot see God. Jesus does not speak of a physical birth, but the beginning of a spiritual birth, which is completely new and radical, and only from God Himself. And Jesus said that this rebirth was necessary if one wants to enter the kingdom of God. For Nicodemus, even spiritually being born was impossible. He knew very well from experience that anyone who wants to be changed from within can't accomplish this by himself. And Jesus explained that this change could be possible only through the work and action of the Holy Spirit.
And we see that this new life brings us into the experiential relationship with God, and we become His adopted sons and daughters. And this new birth is made possible when one is baptized with Jesus and receives the gift of the Holy Spirit. We are sons and daughters of God and citizens of His kingdom. And therefore, in a way, to be reborn in the Spirit is to enter that society in which God is honored and obeyed. Those who willingly accept God's rule in their lives become citizens of God's heavenly kingdom and members of God's family. And similarly, in the first reading, we see that Peter and John, after being threatened, they return back and then they pray for the gift of the Holy Spirit and they are filled with that grace. They receive the Spirit, and then we are told they do a lot of work, because it is the Spirit that gives them everything that they require. They receive the courage, they also receive the strength, they also are determined and are ready to face any challenges or persecution that may come along their way. Similarly, we too pray that in our lives, all of us have been given the Holy Spirit. But are we attentive? Do we listen to what the Spirit tells us? And therefore it is important to be led by the Spirit. We must allow the Spirit to work in us and to lead us on. And today, as we gather before you, Lord, we ask you for that grace, that we may be open, that we may be attentive, and that we may listen to the working of the Spirit within us. Having reflected on the readings of the day, we now place our prayers and petitions before the Lord. We pray, Lord, for all of us, all who are gathered and at this very moment are participating in this adoration. We ask you, Lord, to bless us, protect us, and above all, help us to listen to what the Spirit wants to communicate to us. We also pray for the ongoing pandemic situation in the world. We ask you, Lord, to be with us. We pray for all the victims. We pray for the doctors, the medical staff, and all those who toil day and night in the hospitals. We pray also for all those who take decisions at various levels, that the decisions may be for the common good. We also pray for all those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries today.
Lord, we ask you to bless them with good health of mind and body. We also pray for those who are preparing for the exams. We ask you, Lord, to help them so that all their hard work may bear fruit. Lord, we also pray for all those who feel lost, all those who feel rejected, those who have not experienced love, those who find no purpose in living. We ask you, Lord, to be their strength and guide in these trying times. We also pray for those languishing in the home for the aged and the destitute houses. We ask you, Lord, to bless them and be their strength and comforter in these trying times. We also pray for all those who have asked us to pray for them. At this moment, Lord, we bring them to you. We offer them up to you, Lord. We continue to pray for peace in the world, peace among religions, among nations, peace within the family, in a neighborhood, and in a society. And above all, we pray for peace within us. And Lord, we continue to pray for each and every one of us that today, as we begin another day, as we begin another week, that all our actions may be directed for building your kingdom, that having listened to the working of the Spirit in our lives, that we may be led in the right direction, and that most importantly, that we may open ourselves and surrender ourselves to the voice of the Spirit. जेजू, आजीर कोत्ता तुका सगलीं आमचीं भाव भयणां जीं हॉस्पिटलांत आसात. आमचो भाव जस्टीन बोर्जेस हॉस्पिटलान सट करून पडलो.
ताका तूं पेकोवणी दी. जें ताचें सोबें घडलां तितल्याकूय आमी तुका आर्गां दिता. ताका घट करून ताच्या वावरान ताणें तुका महिमा दिवची आनी तूं ताचें सोबें वावरून लोकांक अदीक तुजे सुरशीं हाडूंक ही कृपा तूं ताका दी आनी हे कृपेन भरून ताका आपलें जिवीत सारूंक बळ दी. तुवें दिलाय म्हणून आतांच तुका आमी आर्गां दिता. हेच परी जीं आमचीं भावां भयणां हॉस्पिटलांत एकदम चड वायट स्थितीर पावलेलीं आसा तितल्यांकूय तुजो स्पर्श करून ताका बरी सावध भलायकी दी. तरेतरेचीं दुयेंसां तांकां जालेलीं आसा तांकां सगळ्या जाणांक बरेंपण फाव कर. बेलनाची आवय ती हॉस्पिटलान आसा, तिका पिराय जाल्ली आसा पूण तीं सगळीं जाणां तिचो परामर्श करूंक थंयसर हाजीर आसात. आर्गां दिन वास तुका जेजू कित्याक तुवें तिका पेकोवणी दिली म्हणून. तेच भाशेन कितलींचशीं जाणां तरेतरेच्या दुयेंसांनी आपलो वेळ दर दिसा तुज्या एकवटांत सादतात. तांची दूख तांचें जिवीत तुज्या ताब्यांत करून तूंच तें चलय जेजू. आनी हे सगळे तांचे संकश्ट तुका एकवटोन दुसऱ्यांच्या बरेपणा पासत ती तें ओपून दिवन तूं तांचे उद्देशी दुसऱ्यांक सुटका दी, पातकांतली सुटका दी. आर्गांनी दिन वास तुका जेजू कित्याक हें आमचें मागणें तुवें आमच्या भावा भयणी पासत आयकयलें. तेच भाशेन जीं कोण आपलो जल्माचो दीस संभ्रमतात ओ हेर उत्सव लग्नाचे बी संभ्रमतात तांकां सगळ्या जाणांक बरेपणानूच तूं बरोवंक आवडटाय. पूण हें तुजें बरेपण ती खूब पाटी आपणा सोबें आपणावन घेना कित्याक दुसरी चिंतना भावना चाल तांकां एक साय हाडटा आनी तुजें बरेपण ती पत्करूंक शकना. तातूंतली तांकां सुटका दी जेजू आनी तांचें जिवीत अदीक सुफळ कर आनी करीत राव कित्याक हो तुजो गूण आमकां सगळे तरेचें बरेपण फाव करपाचें हें तुजें भाग. तुकाच आमी स्विकारून जेजू तुजें सगळें बरेपण आमचें सोबें त्या त्या वेळार व्हांवतलें म्हणून आमकां खात्री आसा. जीं कोण पिरायेक लागून एकसूरपण भोगतात तितल्यांची आमी आठवण करता जेजू. हे स्थितीन कोणूच तांकां ना. घर तरी सारकें करच्याक नळे सारके नात, बाकीचें सगळें थाऱ्यार ना, पावसाचो पुरुमेंत आजून करूंक पयशे ना. हे सगळें दूख उणीव तुजे सुरशीं हाडटा जेजू. तूंच आमच्या भावा भयणींक मदत कर. कितल्या जाणांक काम ना, कामांतले काडलेले आसात आनी हाका लागून पादेशीर जातात घरचीं सगळीं जाणां. भुरग्यांक जितलें दिवंक जाय तितलें तांकां जेवण पर्यंत दिवंक ताकद ना. हांची सगळ्यांची आठवण करता जेजू आनी तुका तांच्या जिवितांत आपोवन
ताचें जिवीत सुफळ कर म्हणून मागता हांव. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनरुज्जीवन जाल्यात म्हणटोच सर्गीच्या वस्तूंचे जावन दी तुमचे ओत्रेक. थंय सरकार क्रिस्त देवाचे उजव्याक बसलेलो आसा. जेजू सर्गीच्या वस्तूंचे जावं दी तुमचे ओत्रेक म्हणून तुजी उतरां आमकां आपयतात, आव्हान दितात आनी कृपाय आमकां तूं दीत आसाय. राष्ट्रां कित्याक चळवळटात? कित्याक ह्यो पोरसां बेश्ट्यो गुणगुणटात, खुणखुणटात? पृथ्वीचे राजा उपरासतात, सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या मागलेल्यांचेर कुंवर गुडमेळ करतात. यात रे आमचेर घाल्ल्यो सांखळी तोडुया, तांचें जूं मोडून उडोवया. स्वर्गार बसून आसा तो तांकां आसता. सर्वेस्पर तांच्यो केडणायो करता. मागीर रागाबुरीत जावन तो तांकां उलयता, ताचो क्रोध पेट्टा आनी ते खांबतात. सियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगट्टलो. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रांत तुज्या दायज करून दितलो. शेकांचेक सगली पृथ्वी तुज्या आदीन करतलो. लोखंडाचे बेट काटयेन तूं तांची पदवी मोडटलोय, कुंभाराच्या मोडक्यां भाशेन तांची पूड करतलोय. वयस सर्वेस्परा, तुका शरणां येतात तीं सुभागी.
जेजू आमकां अशें म्हणटा, हांव तुका सोत सांगता, उदका आनी आत्म्यांत थावन जल्मल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक शकना. जे मासा रोगता थावन जल्मता तें मास रोगत, आनी जे आत्म्या थावन जल्मता तें आत्मो. नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय तेवशिल्यान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय, पूण तें खंय थावन येता वो खंय वेता तें तूं नकळोय. जो कोण आत्म्या थावन जल्मला ताचें सवें तशेंच घडटा. जेजू, तुका आमी सगळीं जाणां ह्या वेळार एकवटोन तुजे कृपेन बरोवन हो वेळ सारलेलो आसा. सगळीं आमचीं इंतेसां आसा तितलीं तुका आमी आतां सांगता. तुजे सुरशीं तीं आमी हाडटा आनी दवरता. संस्कारांतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोन नवो दोता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुठा मुखार, तिरवाडो आमचो बावार्थ सैमोरते विशय दिनार. प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती वोत पुताक ताच्या, मुरगोटून काळजान तोणा वंदुया वा काणुया. उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या, संस्कार को खातेपणात मान दिवया सासना सासना. आमेन. तुवें तांकां सुर्गीचो उणो दिलोय, सगल्या सावडाचो उंडो तो. मागुया. देवा एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडून दवरला. तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरी थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन.
मोगाळाचे सूत ती म्हाका काळीस तुझ्या काळजा सारखे मोगाळाचे सूत ती म्हाका काळीस तुझ्या काळजा सारखे.